नमस्कार येवकार, दिस इज गोवा 360 डिग्री प्राइम शो. कर्मा कांडाक चाळण, मसण आड वजिरी गाळण, दीड दमडेक दिमी कायद्याचे व्यवस्थिशीर लोळण, लांडग्या कोल्यांची फलटण बळीच्या बोकडांक दळण, खाते पिते नाक वरती मड्यार लोणी कुरण भरण. सकाळी आमी अपडेटीक 360चे एक विशय घेतिल्लो, तो कालचो सरकारान जो बर्च रिपोर्ट डिक्लेअर केला तो पार्शियली डिक्लेअर केला 108 पानी रिपोर्ट, 6 पानां फक्त मिडिया मुखार आयल्या, ती गाळून एज पर डिपार्टमेंट वायज. सो आतां ह्या रिपोर्टाचो आनी ह्या 6 पानांचेर जो कितें मजकूर आसा तो जर क्रक्स असो धरलो जाल्यार ताजो पुलीस चवकशेचेर परिणाम कितें जावं येता, फुडें कोर्टाच्या ट्रायलीचेर कितें परिणाम जावं येता, कितें शक्यता आसा काय, तपास खंयचे दिशेन वता आनी मॅजिस्टेरियल रिपोर्टूय खंयचे दिशेन गेला हाची मातशी विस्कटावणी करया. दुसरो रिपोर्ट, स्वित्झर्लंडाक स्की रिसॉर्ट टावनात जशी बर्च ट्रेजेडी जाल्ली, एक्सप्लोजिव्स पार्टे वेळार फायरवर्क्साचें एक्सप्लोजन जालें तातूंतल्यान, तशाच पद्दतीचें स्वित्झर्लंडांत स्की रिसॉर्ट टावनात न्यू इयर सेलेब्रेशना वेळार पार्टेक त्या बारांक एक्सप्लोजन जालें. जवळ जवळ 400 लोक आशिल्ले. त्या क्रावड थंय 400 कॅपेसिटीचो, 40 वयर मेल्यात, 100 वयर इंजर्ड आसा. ती सेम लायक बर्च where pyrotechnics were used. तेंय पळोवया. इलेक्ट्रिसिटी लोड आमी पळयलो, JERCन दर वर्साक ऑलमोस्ट 4% धरून फुडल्या 5 वर्सांक जवळ जवळ 16%ची दर वाड मंजूर केली. ताजे नंतर स्मार्ट मिटरूय आयले. हळू स्ट्रीट लायटीचें बिलिंगूय कंज्युमरांचेर आयलें. आनी आतां लेटेस्ट जी परत याद करून दिली ती सरकारान, प्रत्येकान आपलो सँक्शन लोड घरांक तो जर क्रॉस करीत मिटरींग लोड जाल्यार ताका पेनल्टी प्रत्येक कंज्युमराक. ऑक्टोबरा सावन सगळें लागू आसा, पूण ह्यो एक कॉस्टिंग जशें बिलांक वाडटा हळू करून. ताजेर रिपोर्ट, केंद्र सरकारान सिगरेटीचेर एक्सायज वाडयला. इट इज ऑलमोस्ट 100% टू 700% सुमार असो वाडला तो, असो जाला तो. सो कितलेशाच सिगरेट ब्रँडाचे, फॉरेन ब्रँडाचे स्टॉक्स घडाघडाच पडले, फ्रॉम 9 to 14% पडल्यात. 1 फेब्रुवारी सावन सिगरेटां म्हारग, स्मोकिंग म्हारग. युनिटी मॉलाचें एजिटेशन चल्लां. आझाद मैदानाचेर वेगवेगळे घटक ॲड जायत आसात युनिटी खातीर. आज थंय आरजीवाले दिसले, रामा काणकोणकार दिसलो, सावथाचो MP विर्याद दिसलो. एक थंय ॲड जातात, संख्या वाडटा. आनी लास्ट न्यू इयराचे निमतान जे आर्चबिशपान मॅसेज दिल्या तातूंत ही हॅज एक्सप्रेस कन्सर्न अबावट हुस्को उक्तायला मायनॉरिटीचेर हल्ले जातात ताचे विशीं. सगळें पळोवचे पयलीं टॉप स्टोरीचेर मातशी नजर मारया. बर्च मॅजिस्टेरियल रिपोर्टाचो रोख पंचायत खोसला गुप्ताचे दिशेन. मुखेल गुन्यांवकार म्हणून दिवकार आमोणकाराचेर ठपको 15 साली. लुथरां आड ठोस लिंकिंग डॉक्युमेंट ना. स्वित्झर्लंडाच्या स्की रिसॉर्ट टावनात बार लॉन्जांत न्यू इयर पार्टे वेळार बर्चा सारको फायर वर्क्साचो ब्लास्ट. डझनांनी लोक लासून मेले, 100 जखमी. JERCचे दरवाडी बरोबर बिलांत बाकीच्योय वसुली. आदीं स्ट्रीट लायटीची बिलां कंज्युमरांक, आतां कनेक्शनाचो सँक्शन लोड क्रॉस केल्यार पेनाल्टी. केंद्र सरकारान वाडयली सिगरेटींचेर एक्सायज ड्युटी. 1 फेब्रुवारा सावन लागू. मेजर ब्रँडाचे शेअर कोसळ्ळे. 1000 सिगरेटींचेर 2000 ते 8500 एक्सायज ड्युटी.
युनिटी मॉलाड उपासाक बशिल्ले चिंबलकरांक आरजी एक्टिविस्टांचो तेंको विर्याती वांटेकार एक्टिविस्ट म्हणटा पावर नाशिल्ल्यो पंचायती जायच कित्याक. अल्पसंख्याकांचेर हल्ले म्हूण आर्च बिशपाचो न्यू इयर संदेशांत हुस्को. क्रिस्मसा वेळार खंय क्रिस्तांवांचेर हल्ले एकचार राखूंक पावलां उखलपाचो ऑथॉरिटींक उलो. सो हांव स्ट्रेट अवे पयलीं बर्च रिपोर्टाचेर येता. इट इज 108 पेज, 108 पानी मॅजिस्ट्रेरियल रिपोर्ट. ताची फक्त 6 पानां मदले वेचीक मजकूर काडून सरकारान मिडियाक रिलीज केला. बट द प्रायमरी फोकस ऑफ द प्रोब इज आनी ठपको जांचेर दवरला, जांकां नेल केल्यात, ते पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच, ओरिजिनल ओनर जमनीचे, गाडी आमोणकार, दिवकार. चडांत चड खोसला आनी गुप्त थंय फिगर जाला असो तो रिपोर्ट आसा. मुख्यमंत्र्यान हो रिपोर्ट रिलीज करतकीर मुख्यमंत्री उलयलो मिडिया कडेन. जस्ट तें आयकुया आनी मागीर फुडल्या रिपोर्टाचेर या. आमच्या जी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा आनी जाका कन्सर्न ऑफिसर्स आशिल्लो तांकां हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक आमी सांगलां की कन्सर्न ऑफिसराक तांच्यांनी शो कॉज इश्यू करून तांच्यांनी ताजेर एक्सप्लेनेशन हें घेवप गरजेचें आसा. आनी इफ इन केस एनीवन इज फॉल्टी जाल्यार ताकाय सस्पेंड करपा खातीर मागे फुडें पळोवचें ना. म्हणून सगळ्या डिपार्टमेंटाक जे कन्सर्न्स आसात इन्क्लुडींग फायरा पासून ते एफडीए पर्यंत सगळे ह्या सगळ्या जाणांक तांच्या एक्सायजाचो सुद्दां इन्क्लुडींग हे तांकां शो कॉज इश्यू जातली. आनी ताणें जर ती मिस्टेक केल्या जाल्यार तेय सस्पेंड जातले. इन्क्लुडींग द हेल्थ सर्टिफिकेट तेंच्यांनी फॉर्ज केल्ली आसा, पोलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्यांनी फॉर्ज केल्ल्या. तेंच्यांनी पयले फक्त एक परमिशन्स घेवन म्हणजे वॉट एवर दॅट सरपंच आनी सेक्रेटरी कोण आहा पळय त्यांनी एका परमिशनाचेर ट्रेड बाकीचे सगळे मेळयला पळय त्याची डिटेलान सुरू आसा. बट एक सुद्दां मनीस हातूंतल्यान सुटचो ना. कोण कोण जो फॉल्टी आसा ताका ज्या ज्या सॅक्शनाच्या अंडर ताका बूक करपाक जाय त्या सॅक्शनाच्या अंडर. सो हे मुख्यमंत्र्याचे रिस्पॉन्स रिपोर्टाच्या नंतर फूल रिपोर्ट ऑफकोर्स पब्लीक केलोच ना. हांव मुकेश कनेक्ट जाता. Mukesh, when this magisterial committee was constituted to study the matter, there were 2 parts in their terms and conditions. A, about the illegality of the structure, who did it, how they did it, who gave permissions and what all those things. Other part was who is responsible, who is accountable for those 25 deaths. Now the report that has been released, or the gist of the report that has been released by government yesterday, it is just 6 pages out of the main 108 page reports. So nobody knows what has been filtered, what is there in those 102 pages which are not before public. But the major thing that comes out is the report mostly focuses on the illegality of the structure and its operations. Rather than its operations, the illegality of the structure, rather than the deaths. Now I am pointing out couple of lines from these 6. So, and then I'll put my question. It says Panchayat did not seal, demolish illegally operating structure. Panchayat secretary and sarpanch admit lapse of allowing illegality. Structure is in salt pan / water body, a CRZ area, clearly illegal. Status of water body altered during preparation of CZMP plan. Revenue secretary to conduct inquiry into this. And Divkar and Amonkar erected the structure in 1998-99 on agri land without changing land use. They are the main culprits. That's what this report says. They are the Sunil Divkar and Pradeep Ghadi Amonkar are prime culprits. So my question is, looking at the progress of police probe till date, and looking at the findings of this magisterial committee, both seem go parallel.
will the culpability finally boil down to these Guptas and this Panchayat Secretary and Sarpanch and Amonkars and Divkars rather than Luthras? Can it happen that way? Because almost the inferences of police till date, or they are not able to seize the document, seize the concrete link between Luthras and their culpability or the incident that has happened. Same thing is being projected here. The probe goes towards illegality of a structure rather than pointing out who was responsible for those 25 deaths. Can it happen? Because in a trial, if this magisterial report is placed before the court, they will say, report says, prime culprits are Divkar and Pradeep Ghadi Amonkar, who are the basic owners. Can it happen that way? No, Shreyas. We are talking about the Anjuna case. Anjuna police has registered the FIR for culpable homicide not amounting to murder in connection with the 25 deaths. In that particular case, Shreyas, Divkar, Amonkar, they will not be made accused because this is altogether separate offense. The report exposes the illegality coming from 1998, 1999 for more than 25 years it is happening. And so yes, believe me, it is very eye-opening report and it is not limited to only one structure. Believe me, it is not limited to that particular structure where Birch was finally there. It is the case of many other structures in coastal areas. And it is eye-opener report because if government wants to act, then they can go ahead with other illegal structures also, and it is itself shows that what is the part of dereliction of duty, because there are two parts. One thing is that illegality is coming from 98, 99 for more than 25, 26 years, and Panchayat is silent. Never that demolition took place. They were allotted house number, they were allotted occupancy certificate, they were given trade license, but the fact is that it was altogether illegal since day one. So I'm talking about the 105 means culpable homicide not amounting to murder case. They will not be made accused in this case, but if government wants, then several officers named in that report can be made accused for dereliction of duty. But basically there is no, I don't feel that there will be a criminal case, or there may be a chance of Prevention of Corruption Act if it is established that they had taken money and then they allowed to run this illegal births in illegal structure. Then Prevention of Corruption Act comes against the government officials. But I don't think that government would go in that direction. But departmental inquiry, as CM has said, that government has directed the head of the departments to identify the official who are responsible for dereliction of duty and issue so-called notices. So there must, I think that there will be just departmental inquiry, departmental punishment maximum, I would say. But there should not be any criminal case by any police. Definitely this case limits to the this fire case limits to the Luthra brothers and Aman Gupta and other official of Birch, and I don't see that any other accused can be made. Even Sarpanch and secretary have been made accused, but again I would say that if they are made accused, then at the time of filing of charge sheet, what they will be made. So that is a big question. Police have to think about that. What are the evidence for that 105 culpable homicide thing? There is maybe that Prevention of Corruption Act may come, but that should be different FIR, different agency. Those are the things, yes. The question is being raised because even after 15 days of probing these Luthras, police are not able to seize concrete documents, or police is still claiming they are not cooperating, and there is lack of concrete link
which shows their direct involvement or to charge them culpable for these things. And this report that is submitted by the magistrate time and again mentions about Divkars, the Amonkars, the Gupta, the Khosla, and they have mentioned only once the name of Luthras. That too has come with reference to the registration of FIR by police. Otherwise, whole report seems, at least these 6 pages, seem to be focused on Gupta, Khosla, Divkar and Amonkar. That's why the question is being raised, is the direction of probe and direction of the magisterial probe are going parallel. That's why it was being raised. Thanks, Mukesh. Mukesh, I am moving to the next story. ह्याच प्रकरणांतल्यान दुसरे स्वित्झर्लंडाक जो प्रकार जाला असोच तरेचो हो मेन्शन कित्या खातीर केला. आमी पळयलें न्यू इयराक जे 7 क्लब सील मारिल्ले गोंयांत तातूंतले 5 ओपन जाले. इन्स्पेक्शनां म्हणून ओपन जाले आनी फूल फ्लॅश पार्ट्यो चल्ल्यो रातच्यो. आनी हेंच सगळें घडटना स्वित्झर्लंडाच्या स्की रिसॉर्ट टावनात जशी बर्च्यांत फायरवर्क्स करतना पार्टेक एक्सप्लोजन जावन धुंवर जावन घुसमट जावन लोक मेल्ले, तसोच प्रकार थंय एका बार्राक लॉन्जाचेर पार्टी करतना न्यू इयराची फायरवर्क्साचो हें अपकिर्त जालें. स्वित्झर्लंडाक 40 लोक मेल्यात, 100 जखमी आसात. द पायरोटेक्नीक म्हणजे जी बर्चाच्या बाबतींत ही प्रसंगात निदर्शनाक आयिल्ली, दॅट्स कॉल्ड पायरोटेक्नीक. पायरोटेक्नीक म्हणल्यार ताका वेगवेगळे केमिकल वापरतात, चारकोल वापरतात, सल्फर आसता, नंतर ऑक्सायड्स, नायट्रेट्स आसता, क्लोरेट्स असतात. ही सगळी गजाली मिक्स करून तांचो वापर करून धुंवर करप, स्मोक करप, आवाज करप, अश्यो गजाली. इट जनरेट्स हीट, लायट, सावंड, स्मोक अशे इफेक्ट तयार करप. पूण हातूंत वापरतात ती कॅमिकलां सगळीं कंबस्टिबल आशिल्ल्यान, एक्सप्लोजीव आशिल्ल्यान केन्नाय अशा प्रकारचे अपकिर्त घडूंक शकता. म्हणजे अशें फाटें फुडें सरकारान पॉलिसी जरी थारायली गोंयच्या क्लबां खातीर आनी SOPs जरी थारायले, अशा प्रकारच्यो गजाली इव्हेंट्सांनी, पार्ट्यांनी, क्लबांनी अशा प्रकारे गजालींचो वापर करूंकूच दिवप काय कितें, ह्याच गजालीचेर मूळ विचार जावचो पडटलो. कारण दीज आर प्रॅक्टिकली कंबस्टिबल अँड एक्सप्लोजिव्स बीइंग युज्ड इन इव्हेंट्स विच इज अटेंडेड बाय हंड्रेड्स. सो ह्या खातीर हो मेन्शन केला. इट इज अ सिमिलर ट्रेजेडी दॅट अकर्ड एट बर्च एंड आरपोरा. हांव तिसऱ्या रिपोर्टा कडेन येता, दॅट इज इलेक्ट्रिसिटी. आमी पळयलां इलेक्ट्रिसिटी JERC जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनान फुडल्या 5 वर्सां खातीर वर्साक 4% अशी करून 16% दर वाड मंजूर केली. ताचे बरोबर सरकार एक करून वेगवेगळे चार्जीस कंज्युमराचेर घालत आसा, सेईंग देर इज लिकेज इन पॉवर रेवेन्यू. स्ट्रीट लायट जी सरकार भरतालो ती आतां कंज्युमरांचेर आयल्या. फाटल्या ऑक्टोबरा सावन बिलिंग चालू. इट इज नॉट न्यू, इट इज फिगरिंग इन द बिल्स. स्ट्रीट लायट आतां लोकांक भरची पडटा. आतां दिसाचे जे आमकां स्ट्रीट लायटीचे दिवे वेगवेगळे कडेन लायटी चालू दिसतात त्यो आतां बिनधास्त चालू असतात. कारण पयलीं सरकार बिलां भरतालो, आतां कंज्युमर भरता. सो ते दिसाचे दिवे आमकां कितलेशाच कडेन आतां चालूय दिसतात. आतां दुसरी गजाल नजरेक आयल्या, सँक्शन लोडाच्या चड लोड समजा कोणें वापरलो खंयच्याय कंज्युमरान, सँक्शन मिटर लोडाचे चड जर वापरलो ताका पेनल्टी पडटली. हेंय प्रोविजन ऑक्टोबरा सावन चालू आसा. पूण ताचेंच स्मरण करपी परत नोटिफिकेशन इलेक्ट्रिसिटीन जारी केलां की आपलो लोड कंट्रोल करात
ना जाल्यार पेनल्टी भरात लोड क्रॉस केलो जाल्यार. म्हणजे कांय जाण कितें करतात, एक मिटर लायता, अमूक कनेक्शन आसता, मागीर आनी एक रूम काडटा, आनी एक रूम काडटा, आनी एक रूम काडटा, आनी ताका त्याच मिटराचेर वायरींग एक्सटेंड करीत वता, फॅन, लायटी, बाकीच्यो गजाली. तातूंतल्यान लोड वाडटा. हांव महेशा कडेन वतां. महेश, ही पेनल्टी नेमकी चार्ज कशें करतले, ताजें स्ट्रक्चर कितें पेनल्टी चार्ज करपाचें? एक गव्हर्नमेंटान आता म्हणटा तशी एक पब्लीक नोटीस काडिल्ली आसा आणि सरकारान उगडास करून दिल्लो आसा लोकांक की जर तुम्ही जो तुमकां लोड सँक्शन जाला ताच्या परस जर चड जर पावर जर यूज करता जाल्यार तुमकां पेनल्टी पडटली आफ्टर पर युनिटा उपरांत. सर आमकां ना म्हणल्यार 300 युनिट असतात, 4 ते 5 किलोवॅट्स म्हणटा तो सर लोड म्हणटा तो म्हणजे सँक्शन जाल्लो आसता. म्हणजे ताचेर तुजो 3-4 फॅन सर, एसी, फ्रीज, टीव्ही हे गजाली येता. आणि सर चडशा टायमार कितें जाता सर, जो मेन टायम आसता सांजच्या टायमार आमचो एक एकदां लोडूय वाडटा म्हणटा तसो. आणि लोड वाडल्या कारणान सर न्ही मेन म्हणजे ग्रिडाचेर इश्यूज जाता, मागीर ट्रान्सफॉर्मर आसता पळय ताचेर इश्यूज जाता आणि मागीर पावर ट्रीप जाता. कित्याक सर जेन्ना खंयची इलेक्ट्रिसिटी बिल म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिता तेन्ना गव्हर्नमेंट आमकां प्रत्येक टायमार कॉन्ट्रॅक्ट करता. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे सांगता तो तुका कितले लोड लागतलो तो तुवें सांगपाचो, त्या प्रमाणे तुका बिल आसतलें. आमी सपोज सांगलो तेका अमको युनिट, सपोज 300 युनिटाच्या वयर सांगलो जाल्यार गव्हर्नमेंट 300 युनिटाच्या वयर दिता. गव्हर्नमेंटान हाच्या पयलीं म्हणजे 2-3 वर्सां पयलीं लोकांक नोटीसी काडिल्ले जे कोण चड तो लोड जाता तांकां की तुमी तुमचो लोड कितें आहा तो तितलो वापरा, नाल्यार एक्स्ट्रा पे तरी करा. आतां गव्हर्नमेंटान तांकां JERCन जशें सांगलें तशें तांच्यांनी ती शिफारस म्हणटा ती लागू सुरवात केल्लेली आसा. म्हटल्यार आतां सर सपोज जर अमके युनिट म्हणजे कितलो तो स्लॅब अजून सांगूंक सर, म्हणजे अमकी फायन अमाउंट सांगूंक ना सर. सो आता सपोज हांव 300 युनिट यूज करता आणि माझो सँक्शन लोड जर 300 युनिट आसा आणि त्याच्या भायर जर हांव गेलो जाल्यार त्या पर युनिटा प्रमाणे म्हाका सर फायन बसतली आणि म्हाका तितलो एक्स्ट्रा गव्हर्नमेंटाक दिवचे पडटले. म्हाजी बिल आतां चड येतले. तर गव्हर्नमेंटाक करचें पडलें कित्याक सर लोकांक सांगून सुद्दां लोक लोड आपलो वाडयतात एक्चुअली, पूण तो लोड सांगना आणि तो मागीर सगळो महेश, दिस नोटिफिकेशन सेज इट इज इन फोर्स सिन्स ऑक्टोबर. मागीर ऑक्टोबरा सावन नेमकें कशें चालू, जर स्लॅब फिक्स जावना कशें लागू केलें तांणी तें, काय फक्त नोटिफाय केलां आनी अजून चार्ज करपाक सुरू करूना, हाजे फुडें करतले? सर हाच्या फुडें करतले सर चार्ज त्यांनी तेच सांगता सर. त्यांनी 2-3 वर्सां पयलीं लोकांक नोटीसी काडिल्ले सर, पूण काय व्हडलो तांकां रिस्पॉन्स ना म्हणून आतां ते डायरेक्ट आतां चार्ज करपाक स्टार्ट करतले. सर स्लॅब म्हटल्यार असो की सपोज जर हांवें म्हाका जो कितें लोड जितलो कितलो सँक्शन जाला कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे त्याच्या वयर जेन्ना घेतलो तेन्ना पर युनिट म्हाका सर ती फायन बसतली. मागीर ती चडूय फायन जावंक शकता. म्हणजे सपोज जर हांवें 300 युनिटाच्या भायर जर गेलो आणि मागीर हांवें जर क्रॉस केलें म्हाजी लिमीट जाल्यार पर युनिट म्हाका फायन बसतली सर. सो आतां एक्चुअली तो अमाउंट कितलो तो फायन तेंच्यांनी अजून सांगूंक ना सर, म्हणजे कितले रुपया आसतलो तो अजून तेंच्यांनी सांगूंक ना. तो सांगतले तो मागीर सर सांगपाक येता. ओके, म्हणजे हाजो महेशान जो रिपोर्ट दिला ताचो मतितार्थ असो की कोणेय समजा आपले मूळ मिटर जेन्ना आपल्या सँक्शन जाता आनी आपूण बसयता तेन्ना जी कितें उपकरणां त्या घरांक आसता, लायटी, फॅन, कितल्यो लायटी, फ्रीज आनी कितें बाकीच्यो गजाली, तें समजा घर एक्सटेंड केलें, आनीक रूम काडलो किंवा आनीक उपकरणां हाडलीं, आनी कितें गजाली लायल्यो, शेगडी लायली, इलेक्ट्रिको आनी कितें लायलें, मायक्रोवेव ओवन कितें कितें लायलें आनी तो जर लोड वाडलो जाल्यार ह्यो गजाली पेनल्टीच्या लेवलाचेर पावपाक शकता. कारण लोड सँक्शन करतना थंय कितें कितें आसा हें तो इंजिनियर पळोवन त्या प्रमाणे सँक्शन करता. ताज्या जर तो वाडयलो भायले भायर आनी त्याच मिटराचेर जर थंय सगळी ते रूम चल्ले आनी ती यंत्रणा आनी सामग्री चल्ली इलेक्ट्रॉनिक्साची जाल्यार तो लोड डेव्हलप जातलो आनी पेनल्टी पडटली, हो ताचो मतितार्थ. आणि सर तो मीटर रिडर आहा पळय तो सगळो डेटा कलेक्ट करता सर प्रत्येक म्हयने आणि तो डेटा मागीर ते कंपेअर करता आणि मागीर तांकां कळटा की हेणे म्हयन्याक जर लोड वाडला काय ना. सो त्या प्रमाणे सर मागीर दिलाय. इवन स्मार्ट मिटरिंग जातकीर ही गजाल एनफोर्स करपाक सरकाराक खूब सोपी जातली. ऑफकोर्स दॅट्स अ लॉंग प्रोजेक्ट, म्हणजे अजून तो चालीक डिसेंबरांत चाली लागपा आशिल्लें स्मार्ट मिटरिंग, अजून तरी ऑन ग्रावंड तें चाली लागूना, इट्स डिलेड. थँक्स महेश. हांव फुडल्या रिपोर्टा कडेन वतां. दॅट इज स्मोकिंग म्हारग जालां. 1 फेब्रुवारी सावन सरकारान एडिशनल एक्सायज लागू केला सिगरेटीचेर. दॅट इज रेंजींग फ्रॉम 2050 रुपीज पर 1000 स्टिक्स, 1000 सिगरेट्स टू 8500. म्हणजे वेगवेगळ्या ब्रँडां प्रमाणे 1000 सिगरेटीचेर 2050 ते 8500 रुपये मेरेन
एक्सायज ड्युटी लागतली. इट इज पॅरलली 25 ते $100 मेरेन इट वेरीज. 1 फेब्रुवारी सावन लागू जाता, पूण हाजो इम्पॅक्ट सगळ्या सिगरेटीच्या ब्रँडांचेर आज दिसलो. सरकारान ही गजाल डिक्लेअर केली आनी मेजर सिगरेट ब्रँड्स जे आसात तांचे शेअर्स आज 9 ते 14% मेरेन पडल्या एकाच दिसा भितर. ऑफकोर्स स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, ती गजाल निश्चित, पुणून सरकारान हो जो निर्णय घेतला हाजो असो इम्पॅक्ट दिसला. आनीक हाजे फुडें म्हणजे 1 फेब्रुवारी सावन जे कोण स्मोकिंग करतात तांणी लक्षांत घेवचें पडटलें की हरशींच स्मोकिंग हें हेल्थाक कॉस्टलीच. आतां तें पयशांनी आनीक कॉस्टली जातलें, बरेंच कॉस्टली जातलें. कारण आतां जो इवन GSTचो जो डाटा आयला काल, त्या प्रमाणे नवें GST स्ट्रक्चर लायले उपरांत जंय 28% आनी 18% स्लॅब सरकारान रद्द केलो, 5, 0, 5, 12 आनी 40 दवरलो. 40 इज फॉर लक्झरी एंड सीन गुड्स. पूण हें स्ट्रक्चर केले नंतर सरकाराचो रेवेन्यू पडला GST. इवन गोंयाक जे आज फिगर्स आयले GSTचे, इट इज 3% लोवर देन लास्ट डिसेंबर. सो हो जो हें जें फोंडकूल जें पडटा GST रेवेन्यूआक, तें सीन गुड्साचेर टॅक्सेशन किंवा लक्झरी गुड्साचेर टॅक्सेशन वाडोवन सरकार भरून काडटा. सो लिकर जावं नार्कोटिक्स, सिगरेट्स जावं नार्कोटीक प्रॉडक्ट, ह्यो गजाली आतां म्हारग जायत वतल्यो, जो मेरेन सरकाराचें हें जी जुळवाजुळ जी केल्या नव्या स्लॅबांची ती जुळून येना रेवेन्यूचे नजरेन. हांव दुसऱ्या रिपोर्टाचेर वता, दॅट इज अगेन लोकल. परत युनिटी मॉलाचें एजिटेशन चालू आसा. पंचायतीन लोकांच्या प्रेशराचेर ग्रामसभेचे नंतर लायसन दिवपाचें बंद आवळून दवरिल्लें. BDOन ऑर्डर दितकीर प्रकरण चॅलेंजी खातीर पंचायतींक गेलें. पंचायतीचे ऑर्डरीक चॅलेंज घेवन लोक डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक गेले. प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्टा मुखार ऑर्डरीक पेंडींग आसा. ह्या सप्तकाक ऑर्डर एक्सपेक्टेड आसा की तें जें लायसन दिलां पंचायतीन तें स्टे करप काय ना हाजेर. इट इज कोर्टान आयकून घेतलां. इट इज पेंडींग फॉर ऑर्डर फॉर अ स्टे ऑन लायसन. लोक म्हणटात प्रकरण कोर्टांत आसतना पंचायत लायसन दिवपाक शकना. सरकारान ग्रामीण लोकल संस्थेक कंप्लीट कडेक वडोवन आपल्या बळाचेर हो निर्णय घेतला आनी लोकांक विचारांत घेतिल्ले ना. सो आज ह्या लोकलांचे बरोबर RGचे फुडारी प्लस खासदार विर्यात सावथाचो प्लस एक्टिविस्ट रामा कोणकोणकार अशे एक एक्टिविस्ट आनी पॉलिटिकल पार्टींचो बॅकअप आतां लोकांक, चिंबलाच्या लोकांक जे उपासाक बसल्यात आझाद मैदानाचेर. 4 तारखेक तांणी सभा दवरल्या अगेन्स्ट युनिटी मॉल एट चिंबल. तो मेरेन हो उपास तांचो चलतलो. ह्या उपासांत आतां एक वेगवेगळे ऑर्गनायजेशन्स, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज ॲड जावपाक लागल्यात. जस्ट लिसन. आमच्या लोकांक अवेअरनेस करपाक लागून आमचे क्रांतिकारी प्रत्येक वेळ आवाज काडटा आनी तसोच आमचो पूर्ण पाठिंबो ह्या गेले ते 2 दीस, आयजूय 3रो दीस आमी पूर्ण पाठिंबो जो आसा ह्या चिमलकाराच्या लोकांक आमी दिता. आनी हेच्या पयलूय जेन्ना जेन्ना असो प्रसंग चिमलकारांचेर येयल्लो आसा आनी चिमलकारांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आमच्या सानंद्री मतदारसंघात जेन्ना जेन्ना असो विशय जाले त्या टायमार आमचे चिमलकाराचे जे आमचे तरणाटे आसा ते आमकां येवन सपोर्ट दिलो. सो हे जे आज चल्ला हे BJPच्या सरकाराच्या अंडर हे खूप भयानक आसा. हे फक्त चिंबला गांवांनूच न्हू. आतां तुमी पयला पयर हालींच आरंबोल हरमल हांगा लोकांनी मशाल यात्रा काढली. थंय झोन चेंजा अगेन्स्ट आंदोलन जालें. त्याच्या पयलीं कितलीशीच आंदोलनां ही कंटिन्युअस गोंयकारांनी केले आनी करीता. आनी नव्या वर्साची सुरवात पासून आंदोलनाच जाल्ली आहा. आनी हे जे आज लोक इतले हंगर स्ट्रायकाक बसला तितलीच मेसेज दिवपाक सोदता की आमचो गांव आमकां जाय. हे तयार लेक जे आसा हेचेर लोकांचे जीवन आसा, लोकांची शेतां आसा, लोकांचे लायव्हलीहूड आसा आनी आख्खो गांव आसा, गांवचें अस्तित्व आहा.
म्हणटा 73rd अमेंडमेंट लागू जाला आणि सगळे पावर पंचायताक दिल्या आणि ते सांगता तशें आमी करता जाल्यार जेन्ना 3 रेझोल्युशन ग्रामसभान घेतली आणि जेन्ना पंचायतान रिजेक्ट केल्लें लायसन्स जाल्यार हातूंत DOP खंयसान येता, VDO खंयसान येता, हे सगळे मेवल्ले आसा. स्पेशली जेन्ना ट्रायबल लँड हडप करूंक सोदता म्हणजे डबल अटॅक म्हणटा पळय तो कॉन्स्टिट्युशनाचेर. आनी गरज पडत फाल्यां म्हाका दिसता ऑर्डर येवपाची आसा, गरज पडत जाल्यार आमी पार्लमेंटान हो विशय काडटले. ट्रायबल एरिया, चिंबेल ट्रायबल एरिया म्हणल्यार तुमकां फक्त ह्या एरियेन लोकेशनान तुमकां जागे मेळटा काय ह्या जाग्यांनी तुमी ऑलरेडी जागे घेतलेले आसात? ट्रायबल एरिया नोटिफिकेशन तर जाली जाल्यार ट्रायबल एरियेन दुसरो कोण जमिनी घेवपाक शकना आणि जमनी घेयना जाल्यार प्रोजेक्ट घेवपाक शकना. सो हेकाच लागून 2003 ते आतापर्यंत हे ट्रायबल एरिया नोटिफिकेशन आमकां ट्रायबल एक्सेप्टन्स जालो 2003 गोंयान ट्रायबल आसा म्हणून नोटिफाय जालो. ताच्या नंतर जे क्लॉज जे सो हे चिंबलाच्या लोकांक वेगवेगळे एक्टिविस्ट आणि पॉलिटिकल पार्टींचे बॅकिंग. कमिंग टू द लास्ट रिपोर्ट ऑफ दीस प्रायम शो. नव्या वर्साचो संदेश दितना आर्च बिशपान मायनॉरिटीचेर वाडट्या हल्ल्या विशीं हुस्को उक्तायला आनी ऑथॉरिटीक एक उलो मारला की एकचार सांबाळपा खातीर मातशीं पावलां उखलात. जस्ट लिसन. वता वता. While greeting you, I cannot but also express my deep anguish at the growing sense of insecurity being created in recent times among minority communities. The unwarranted attacks on Christians during the recent Christmas celebrations in several parts of our country are a painful testimony to this trend. As we venture into the year 2026, we appeal to the concerned authorities at all levels to own their constitutional responsibility and moral accountability and to act decisively and impartially, bringing the perpetrators to justice. इतल्याचेर हो 360 डिग्री प्रायम शो हांगा सोंपता. कीप वॉचिंग. देव बरें करूं.